नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. प्रदेशाध्यक्षावेल्यान राष्ट्रवादीत 2 गट. ॲडव्होकेट वळवयकाराची नेमणूक स्थगित. दुसऱ्या गटान काढलो जुजेक फुडे. प्रदेशाध्यक्षाचे कोफुसांव सोडोवंक प्रफुल्ल पटेल येता गोंयांत. जीएसआयडीच्या कोत्रादावेल्या इनोवाक फातोडेर आल्तिनार दुबावीत पद्धतीन ॲक्सिडेंट. गाडी पडली घराचेर. गाडयेतले भुरगे टायट. गाडयेची नंबर प्लेटी सयत जीएसआयडीसी नाच. खणी चालू करूंक गोंयांतल्या 19 लीज वाल्यांचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अर्ज. 2 बेनिफिसिएशन आनी ट्रान्सशिपमेंट प्रकल्पाकय मागल्या मान्यताय. मंडळ नेमतले समिती. बायडातले 205 फामिलीक घरा खाली करूंक दिल्ली 48 वरांची मुजत सोंपली. लायटीची कनेक्शनां तोडली. काँग्रेस कर्नाटकातलो आमदार पडले मदी. पयली पुनर्वसन करपाची मागणी. आणि घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची 124वी जयंती गोंयांतय मनयली. आंबेडकरांच्या नावान येवजण चालीक लावपाची मुख्यमंत्र्याची घोषणा. दलित मित्र पुरस्कारय भेटयले. खबरो विस्तारान. राष्ट्रवादी काँग्रेसीत नव्या प्रदेशाध्यक्षावेल्यान जुजे आड वळवयकार गट जाल्यात. आपली नेमणूक सध्या स्थगीत दवरल्या म्हण सुहास वळवयकार मान्य करता. प्रदेशाध्यक्ष आसूं वा नासूं आपलो वावर चालू उरतलो म्हण सुहास उलयलो. दुसऱ्या वटेन जुजे फिलिपाक प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हण जुजे आनी ट्रॉजनाचो गट मागता. ह्या सप्तकांत केंद्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल आनी भास्कर जाधव गोंयांत येतले. त्या बसकेत प्रदेशाध्यक्षाचे कोफुसांव सुट्टले म्हण जुजे ट्रॉजनाचो गट रावला. ॲडव्होकेट सुहास वळवयकाराक राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष केल्ल्यान पक्षान 2 गट जाल्यात. 17 ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी राजीनाम्याची धमकी दिल्ल्यान सध्या पक्षान सुहास वळवयकाराची प्रदेशाध्यक्ष म्हूण केल्ली नेमणूक स्थगीत दवरल्या. सुहास वळवयकाराचो गट म्हणटा पक्षाचो निर्णय मान्य. आपूण पक्षाचें काम चालूच दवरतलो. 5 वर्सां जालीं आपूण राष्ट्रवादीक वावुरता म्हूण सुहास उलयलो. दुसरे वटेन आदलो मंत्री जुजे फिलिप डिसोजाक प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हूण ट्राजन डिमेलो आनी कार्यकारिणीच्या बाकीच्या वांगड्यांनी नेट धरला. कार्यकारिणीचो वांगडी आशिल्ल्याकच प्रदेशाध्यक्ष करचो म्हूण हो गट मागता. प्रदेशाध्यक्षाच्या नेमणुकेचेर कोफुसांव सोडोवंक प्रफुल्ल पटेल आनी भास्कर जाधव हे राष्ट्रवादीचे केंद्रीय फुडारी ह्याच सप्तकांत गोंयांत येवपाचे आसात. सुहास वळवयकाराक प्रदेशाध्यक्ष केल्ल्यान गोंयच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसीच्या चडशा फुडाऱ्यांनी तिडकी सरशी शरद पवाराक राजीनामे फॅक्स केल्ले. हायकमांडान तांचे राजीनामे मानून घेतिल्ले नात आनी प्रदेशाध्यक्षाची नेमणूकय हुमकळ्ळ्या. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. जीएसआयडीन कोंत्रादार घेतिल्ल्या इनोवाक सोमारा फातोडेर आल्तिनार दुबावीत पद्धतीन ॲक्सिडेंट जाल्ल्यान खवदळ पडला. गाडयेंत 4 चले आनी 1 चली आशिल्ली. गाडी वयल्यान घराचेर कोसळ्ळी. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले म्हूण घरकार सांगता. जीएसआयडीसीचो एमडी म्हणटा गाडी तांचे ड्युटेर नाशिल्ली. प्रायव्हेट गाडी जीएसआयडीसी कोंत्रादार कशी घेवंक शकता हाची जाप ताचे कडेन ना. गुड्डुला साव म्हळ्यार सांज मेरेन गाडयेच्या नंबर प्लेटी सयत तिचेर बरयल्ले जीएसआयडीसी गायब जाल्ले. जीएसआयडीसीन भाड्याक घेतिल्ले गाडयेक सोमारा फातोडेर सुमार 3 आल्तिनार ॲक्सिडेंट जालो. गाडी आल्तिनावेल्यान देंगणात घुसली आनी एका घराचेर पडली. गाडयेन 4 चले आनी 1 चली आशिल्ले. गाडयेन आशिल्ले सोमनाथ मड्डर, गोपीत मट्टी, शैलेश विश्वकर्मा, श्वेता उजगांवकार आनी विशाल मड्डर हांकां खंय मातसो माल लागला. वेल्यान गाडी सरळ घराचेर पडली. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले म्हूण घरकार सांगता. 3 आमी सुस्त न्हिदलेली. सॉलीड आवाज येयलो सारको. म्हणजे कितें तरी व्हडलो विमान पडलेले अशें. दार उगडून पळयत जाल्यार आमकां सकयलूच येवंक गावनासलें. इस्कादीचेर सगळें हे नळे फुटल्या. आमचे ते शो पीस कितें आसले ते पडोन सगळें हें जालें. इनोवा गाडी बरी व्हडली आहा. धाकटे येदे 5 जाण भुरगे आसले. तितून 1 चली आनी सगळे पियोन तर्र सारके. ना ती कोणाची तरी प्रायवेटाची गाडी. ताका त्या ऑफिसाक लायल्या तेंच्यांनी. हय हांव सगळ्यांक हें सोरल्या सारकें. जीएसआयडीसीन खंय ही गाडी कोंत्रादार घेतल्या. ॲक्सिडंटाचेर जीएसआयडीसीचो एमडी संजीत रॉड्रिगीसाक विचारल्यार तो कितें उलयता पळयात. जीएसआयडीसीन गाडी कोंत्रादार घेतल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान गाडी जीएसआयडीसीक दिल्ली. गाडी जीएसआयडीसीचे ड्युटेर आसतना अपघात जावंक ना. गाडयेन जीएसआयडीसीचो स्टाफ नाशिल्लो म्हूण संजीत सांगता. कॉन्ट्रॅक्टरान गाडयेचेर जीएसआयडीसी म्हूण बरयला.
पुलिसांक प्रकरणाची चौकशी करू दे. प्रायव्हेट गाडी कॉन्त्रादार घेवंक शकना हे खबर नाशिल्ले म्हूण संजीत सांगता. ही गाडी खंय बायंगिणीच्या शिमला कन्स्ट्रक्शन्साची. वेवसायीक कामा खातीर सरकारूच न्ही कोणूच प्रायव्हेट गाडी भाड्याक घेवंक शकना म्हूण येरादारी संचालक प्रुडंटा कडेन उलयलो. एनी गव्हर्मेंट बॉडी प्रायव्हेट गाडी कोणाची प्रायव्हेट गाडी हायर करपाक शकता ऑन कॉन्ट्रॅक्ट? No. Normally, contract carriage vehicle, that is normally as we call as tourist vehicle, only can be hired by a government department. टॅक्सी म्हणतो तेका. Yeah, tourist taxi can be hired. Yeah. सकाळी हे गाडयेचेर व्हिज्युअल्स घेतिल्ले तेन्ना ताचेर GSIDC म्हूण स्पश्ट आशिल्ले. नंबर प्लेट ब्लॅक अँड व्हाईट आशिल्ली. मात सांजे पळयत जाल्यार गाडयेक नंबर प्लेटूय ना आनी गाडयेचेर GSIDCय ना. पुलिसूय तेच सुरान उलयतात. गाडयेचेर खंय GSIDC बरयल्ले नाशिल्ले. गाडयेंतले भुरगे टायट आशिल्ले काय ना ताचेर खंय रिपोर्ट येवपाचो आसा. ह्या गुड्डुलसावाचेर पुलिसूय उलयनात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. खणी चालू करपाक गोंयांतल्या 19 लीजवाल्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडेन मान्यताय मागल्या. 2 बेनिफिसिएशन प्रकल्प आनी एका ट्रान्सशिपमेंट प्लांटा खातीरय कंपन्यांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे अर्ज केला. अर्ज तपासपा खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळ एक कमिटी नेमतले. ही कमिटी खणीचे इन्स्पेक्शन करून खणी चालू करपाक NOCचेर निर्णय घेतले. खण खात्यान 88 लिजा रिन्यू केल्या तर तातल्या 42 जाणांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान खणींचे पर्यावरण दाखले निलंबित करपी आदेश फाटी घेतिल्ल्यान लीजवाले गोंयांतल्यो खणी चालू करपाच्या कामाक लागल्यात. गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळा लागीं आतां मेरेन 19 अर्ज पावल्यात. सेजा गोवा सोसिएदाद दी फोमेंतो, चौगुले आनी कंपनी ह्या मुखेल कंपन्यांचो अर्ज करप्यात आस्पाव आसा. ह्या अर्जांची छाननी करपा खातीर एक कमिटी नेमतले अशें प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो चेअरमॅन जुजे नोरोनान सांगले. हीच कमिटी दरेक खणीचेर वचून पळोवणी करतली. कायद्या प्रमाण 120 दिसां भितर ह्या अर्जाचेर निर्णय घेवपाक जाय. We have been receiving applications for consent to operate from all those mine owners or leaseholders whose lease has been renewed. We are studying the matter. In fact, we will be putting up before our committee, who will also inspect, make a site visit to the mines, ensure that all necessary steps for control of pollution, whether it's air pollution or water pollution, is taken care of, and then we'll place it before the board for a final decision. चौगुले आणि सेजा गोवा कंपनीन बेनिफिशियन प्रकल्प चालू करपाक मंडळाकडे अर्ज केला. उदक आणि हवा कायद्या खाला हे अर्ज केल्यात. खण खात्यान आतां मेरेन 88 लिजांचे नूतनीकरण केला. 42 लीजवाल्यांनी स्टॅम्प ड्युटी भरल्या. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आणि चेतन गवस. घेऊया एक विराम.